अगेवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मोरये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। अबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जावं। नमान मोरये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बरल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच जाता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच जाता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशीच जाता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरल्या बावर्त्यां पासत मागणे शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सकाळींची बेटवणी। ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाचे सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना बेटोवच्या सोमेस तिराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां। प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां। सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येवं आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरतां। सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण। म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयाक पडटां हांव तुका अर्गान दितां अंतस्करणी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा। म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता। तुज्या व्हडा मानाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू
तुझ्या कुर्साच्या कष्टांच्या आणि मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस्त पातका म्हज्या पातक्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सैबा तुजी कृपा. आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्याक बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून ये मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्यार बरी. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता स्वामी जेजू क्रिस्ताचे अमोलीक रगत. म्हज्या पातकांच्या बारीकपणा पासत आनी इगर्जमतेच्या गरजा पासत जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मरियेच्या भोवदुलोबी काळजा जा तूं आमची बचावी. रायाच्या पुस्तकांतले वाचप. रात सरचे खातीर तो थंय एका बुयारांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपाच्यो चुरो केल्यो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नाचलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपींतय नाचलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांतय नाचलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतास ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. तुजी काकूट आमकां दाखय सोम्या आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतार सांगता.
ताचें बें भिरांत आसल्ल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा, अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकूट आमकां दाखय सोम्या, आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासपण एकामेका भेटतात, नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासपण भुमींतलें उपजतलें, नितीवंतपण सर्गार्तावन नदर घालतलें. तुजी काकूट आमकां दाखय सोम्या, आनी दयेन आमची सोडवण कर. खंडीत जावन सरस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो, आनी आमची भुंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें, आनी अशें ताची वाट तयार करतलें. तुजी काकूट आमकां दाखय सोम्या, आनी दयेन आमची सोडवण कर. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्करण हांव सांगता तें खरें म्हूण म्हाका रुसवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत, आनी म्हजें काळीज थांबानातलेलें दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणें म्हजे संबंदी आसल्याच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलोलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हडणें आसलें. इस्रायल कुळयेची ती देवान ताका आपली भुरगीकन घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले, नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी भासावण्यो केल्ल्यो. ती सर्व धर्मपुर्वजाच्या संततीची. क्रिस्त मनशा सैमान तांचे कुळयेचो. समेस्ता वयर रास करतल्या देवाक जावं होगळाप सदांकाल. आमेन. आतां आमी देवाचें उतार आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 14 वाक्य 22 तावन 33 म्हणसर. उपरांत जेजून शिसांक दोनीर चडाशें आनी आपणा फुडें फलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक दान सोडलो. लोकांक दान जातास तो एकलोसो मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. काळोख पडटाना थंय तो एकलोसो आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोवन तांचे सरशीं आयलो. उदकाचेर तो सोलोवन येतलो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीन येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तोवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेजू सरशीन वसोंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उन्या भावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावली? उपरांत ते दोग दोनीर चडताच वारें रावलें. तोवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. सर्वेस्पोर खंयसर पळोवंक मेळटा? ताची आनी म्हजी भेट कशी जाता? ह्या सवालाचेर नियाळोवंक आयचें पयलें वाचप उलो दिता. प्रवादी एलियान देवाच्या नांवा खातीर आनी ताचे थंय सगळ्या इस्रायल परजेन फाटीं परतजे म्हूण बाल देवाच्या प्रवाद्या विरोध तो झुजलो आनी सर्वेस्पोरच खरो देव म्हूण दाखोवन दिलें. त्या पासत जेजेबेल राणयेच्या क्रोधाक वळख जालो. हे वरवीं तिच्या भियान पळण एकसुरे सुवातेक गेलो आनी आपणान मुखार कितें करीचें म्हूण जाणा जावंक सर्वेस्पराक भेटोवंक आयतो जालो. सर्वेस्पर आपणाक ताची निसकत दाखयता
आनी आपणा थंय उलोवंक येतना प्रकृतीचेर व्हड व्हड बदलावण जातली अशें तो पातयल्लो. पूण सर्वेस्परान आपली छाती प्रकृती मुखांतर दाखोवना. बगार एक हळू आवाजान एलियाक भेटलो. देव सर्व दळबारांचो आनी तो महान व्यक्तीक मात्र पळोवंक मेळटा म्हूण आमी चिंतल्यार आमी सूख आदारता. देवाच्यो वाटो विचित्र आनी तो हर एकल्याक आमी चिंतनांतल्या रुपार मेळोवंक येता. ताच्या भेटेक आमी सदांच तयार आसचें बरें. आयचे सुवार्थेंतलें गडीत आमच्या जिविताक आमी सरी करया. तितल्यार काळोख जाल्लो. केदाळा आमी पातकांत जियेताव, देवातावन पयस सरताव. तेदाळा पातकाच्या अंधकारांतावन आमी जियेताव. दर्यो उसांबळ जालो. आमची जिणी सुलाबायेची न्ही. साबार कश्ट आमी फूड करूंक आसा. उसांबळ दर्यो बळादीक तारवाट्याक रुपीत करता. निबोर वारें वळटलें. जिणयेंत कश्टाचें वारें वादळ उडतलेंच. ल्हान व्हड समस्ये आमकां येतलेच. पूण देव आमच्या सर्व समस्या प्रास व्हरतो. हें सत आमी विसरूंक नजो. ते बियान कांपले. थोडे फावटी बें आनी आकांत आमकां दसतात. असल्या संदर्भार देवाचेर आमची पातयेनी दवरली तर आमचें बें पयस वेतलें. जेजू उदकाचेर चल्लो. तो देवाचो पूत, सर्गा संवसाराचो धनी. ताका सर्व संगती साध्य म्हूण पातयेव्या. जेजू मचवे लागीं सरलो. जेजू आमकां कुमोग करूंक येता. आमच्या कश्टांनी आमकां तो एकसुरो जावंक सोडिना. ताचेर पातयेनी दवरल्यांक सदांच ताचो आदार मेळटा. भियेनाकात, हांव तो. ही बुजोवणेची उतरां देव आमचे लागीं उलयता आनी आमकां धैर्यान भरता. आमचे कश्ट सोंसून व्हरूंक तो आमकां प्रेरण दिता. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजूनच म्हणा, म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागत्यात जाल्यार खंडीत जावन म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां तें सर्व दितलो. तर वर्त्या बरवशान पवित्र सभेच्या तशेंच आख्ख्या संवसाराच्या बऱ्यापणा खातीर आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी आतां मागया. आमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या बापा, आख्खे पवित्र सभेक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पितांव. राग तूं आमच्या भाग्यवंत पापा साहेबाक, गोवळी बापांक, याजकांक, धर्मीक भाव भयणींक आनी भावार्थी लोकांक इगर्ज मातयेचेर तुजी धराळ आशिर्वादां वत. पवित्र येवकारिस्ताच्या पोशणान आनी पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान देखी बरीत जिणी जियोंक आनी तुजें राज परगट करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागतांव. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान कुर्सारतावन आपल्या आवय मोरयेक आमच्या सर्वांची मोगाळ आवय जावन दिल्या. मोरयेचें भक्तीपण आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, कुटुंबांत तशें सगळ्या संवसारांत विस्तारून दी. मोरये माये मुखांतर आमी सर्गार येवन पावोंक आनी तिचे संगी निरंतर तुजें आराधन करूंक आमकां निर्मी म्हूण मागतांव. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाळा बापा, मागतांव आमी सर कुटुंबा खातीर. भाग्यवंत कुटुंबाचें आदर्श घेवन आमची कुटुंबां एकवटान जियोवन दीत. घरच्या प्रायवंतांक फावो तो मान मेळोवन दी. सर आवय बापय आपणाची जबाबदारी समजून घेवन दीत. भुरगीं वडिलांक काल जावन दीत. भाव भयणी मोगाच्या बांदान मुखार सरोवन दीत. युवजन कुटुंबाचे आदर्श कांबे जावन दीत. परगांवांत काम करतल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दादोसकाय लाबोवन दी. आनी संवसारी जिवीत सारून मोरान पाविल्ल्या आमच्या मोगाच्यांक ससनीक विशेव लाबोवन दी म्हूण मागतांव. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाळा बापा, सर्व पिडेस्तां खातीर
आनी कश्टांत सांपडलेल्या खातीर आमी आतां मागता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आसतना पिडेस्तांचेर आनी कश्टांतल्यांचेर वर्ती बिरमत दाखयली आनी तांकां गूण केलें. तीच दयाळायेची दिश्ट आमचेर फांकय. तुजे कुशे प्रकार सर्व आमचे कश्ट सोसून व्हरची कृपा आनी कुडी आत्म्याची भलायकी संपूर्ण तरान आमकां लाभय म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. प्रितीच्या बापा, तूं जावन आसाय आमचो रचणार आनी सांबाळणार. वेळा काळाक वोत आनी पावस धाडन तूं आमकां बेळें आनी खाण दिवन पोसताय. आमच्या वावराचेर तुजें सुबाम आशिर्वाद घाल. सर्व तुज्या भुरग्यांक दिसपडतो ग्रास फावो कर. आमकां सर्व नैसर्गीक अवघडांतले आनी वायटा विघ्नांतले राख म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. दयाळा बापा, मागता आमी आमच्या देशा खातीर. आमच्या गांवांत तूं राजवटकी चलय. राजकीय मुखेल्यांनी आपणाच्या हातांत आसचो अधिकार दुरुपयोग करनासतना काळोखांत आशिल्ल्यांचो उजवाड आनी सांडून घाल्ल्याचो बरवसो जावंक आनी खळमीत नासता लोकांची सेवा करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या बापा, मोरान पावलेले आमचे कुटुंबाचे सांदे तांचे संवसारी पयन आखेर करन तुज्या सरशीन आयल्यान. ती सदांच आमच्या काळजांत आनी मनांत आसात. ह्या संवसारांत काडलेल्या सर कश्टा वावटीचो फळ जावन तांकां सर्गींचे सूख फावो कर. एक दीस आमी तांचे सांगाता मेळोवन अविनाशी कुटाम परत बांदतेल्या म्हणलो आमचो बरवसो तीर कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगाळा बापा, सदां तुमकां मेळटलें. बोड्या तुमकां उक्तें जातलें आनी मागा तुमी घेतल्यात म्हणल्यार तुज्या पुताच्या उतराचेर पातयेवन तुजे सरसी आमी आयल्या. आमी आशेतां तें तुजें दैवीक राज सदांच आमच्या काळजांनी वस्ती करून दी म्हूण आमी मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या मोगाळ भुरग्यांनी आमची कालती प्रार्थना तुजे मुखार उबारल्यान दयेन आमची मागणी स्विकार कर. तुज्या सुबाम आशिर्वादान देन्यान आनी कृपेन आमकां बोर. हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. ऑगस्टाची 13 तारीख सांत हिपोलिटस आनी पोंतियानुस. आज पवित्र सभा आपल्या दोग नांवाडदीक न्हय तरी श्रेश्ठ पुतांचें स्मरण करता. एकलो 5 वर्सां पापसाहेब जाल्लो, आनेकलो 18 वर्सांभर प्रतिस्पर्धी पापसाहेब जाल्लो. हांकां इटलीच्या सार्दिनियांत कठिणायेन आनी पुरासाणेन चलयिल्ल्याचो फळ जावन तांणी भावडता खातीर आपलो जीव भेटयल्लो. मरतना ते राजी जावन मरण पावल्ले. तांच्या क्रिस्ती जिविताची उत्तीम देख जावन आसा. सा हिपोलितस नांवाचो अर्थ सोडून घाल्लो घोडो. रोमांतलो एक शिकपी याजक आनी ताच्या काळाचो प्रमुख देवशास्त्राचो बरपी. तो आपूण सा आयरेनियाचो शीस म्हणटना सा जेरोम ताका भोव भाग्यवंत आनी उलोवण्यांत गणगणीत म्हणटा. सुरवेर पवित्र सभेतय तुज्या की हांव भाग्यवंत म्हणल्यार चिंतपाचो तो. पापा साहेबाच्यो चुकी दाखोवंक फाटी सरलो ना. पापा सान जेफ्रिनास हेरेतिकांक सोदून काडून तांची चूक शिकोवन खंडन करिना म्हूण ताणें ताची निंदा केली. ताच्या काळाच्यो हेरेजी, ट्रेनेशियरियन मॉडियालिझम आनी पॅट्रिपासियम ह्या 2 हेरेजीच्या मदें ताणें खालपणाची शिकवण बांदून हाडली. जेफ्रनुसाचो उत्तराधिकारी कालिस्तस पयल्याक तो सेबेलियनिझम हेरेतीक म्हणून ताणें अपराध मांडलो आनी रोमाच्या पवित्र सभेतावन बांद तुटयलो आनी ताच्या पार्टीच्या मनशातावन प्रतिस्पर्धी पापसाहेब जावन विंचून आयलो. हें सिज्म उर्बान पयलो आनी पॉन्टिनस पर्यंत उरलें. 235 वर्सां मॅक्सिमस रायान हिपोलितसाक सार्देनियाक धांवडायलो. हांगासर ताच्या बंदडेंत ताका भेटलो पापसाहेब पोंतियानुस. आणे ताच्या हुद्द्या अवधेंत एक सिनोद सभा आपयली आनी अलेक्झांड्रियांत
ओरिजीन म्हणल्यार देवशास्त्रीक घाल्लो धर्म बहिष्कार अधिकृत केलो. खडाखड स्वभावाचो हिपोलितस इतलो संप्रदायवादी जावन आसलो की पवित्र सभा नितीवंत आनी पातकारायत मनशाचें म्हणलें ताचें चिंतप जावन आसलें. पूण ताचें विपरीत चिंतप बदलून राजी जावचें खालतेपण ताचें तें आसलें. धर्म सुदारक आनी नितळ चिंतपातावन तो कितें शिकोवंक चुकलो गी तें पोंतियानुसा सवे बंदडेच्या दुखींत आनी एकसुरपणान तो शिकलो. राज्याचो फळ जावन प्रतिस्पर्धी पापसाहेब हिपोलितसान आनी पापसाहेब पोंतियानुसान आनी दोगांयनी आपआपल्या हुद्द्याक राजिनामा दिलो आनी रोमांत नव्या पापांक अवकाश करून दिलो. आंतेरसाच्या विंचवणे सवे सिज्म संपलें. थोड्याच अवधेंत तो माडतीर मरतना फाबियनाक पापाच्या हुद्द्याक विंचलो. ताणें हिपोलिटस आनी पोंतियानुसाचो निर्जीव कुडी रोमाक हाडून हिपोलिटसाक वियाटय बेर्तिना सिमित्रेन आनी पोंतियानुसाक सांकालिस्ताच्या धरणीपंदल्या कोपेलांत संभ्रमान त्यो मातयेक लायल्यो. मनशाकुळाची महाशिक्षकी पवित्र सभेक पवित्र आत्मो उजवाड दिता. तिका दोग दुस्मान आसात, पाताक आनी नेणारपण. नवी सोदनां जाणवाय नैसर्गीक आनी दैवीक विज्ञान ती तिरस्कार करिना. बदलाक आपली शिकवण मौल्य आदारीत करच्याक तें सर्व विश्लेशण करता, वंदोवन घेता आनी उर्जीत करता. भाग्यवंत जेम्स आल्बेरियोन. तुन सोम्या बरवसो, तुन सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तो धैर्य दिवचो, जीण येजूसान धैर्य दिवचो. भेना कसले संस्कार जाल्यारी, वारे वादाळ भोंवती उठल्यारी, फांकय उजवाड दयेन मोजेर तुजो, तुजेर सोम्या बरवसो. तुन सोम्या बरवसो, तुन सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तो धैर्य दिवचो, जीण येजूसान धैर्य दिवचो. एकसुरोतर पैणार हांव आसल्यारी, कांटे खुंटे कितले मेळ्ळ्यारी, दीस काडचो ना केदीस तुजे वयली, वाट बापा थंय व्हरून पावची. तुन सोम्या बरवसो, तुन सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तो धैर्य दिवचो, जीण येजूसान धैर्य दिवचो. मरणा कित्याक तर हांवें भियेवंक जाय, कश्टा वावटी कित्याक तगसोंक जाय. तुजेर दवरल्यार बरवसो म्हजो, सासणीक जिवी जडटलो. तुन सोम्या बरवसो, तुन सोम्या भद्रास्रो, रक्षक तो धैर्य दिवचो, जीण येजूसान धैर्य दिवचो. खुरीस जीण येसो भोव जड जाताना, ताच्या पोंदा हांव चड अडचताना. उडा सोम्या तुजो हांव काडटलो, संतोषान वाट चलतलो. तुन सोम्या बरवसो,
तूं सौम्या भद्रास्रो रक्षक तो दैदिवसो जीण येसूसान जय दिवसो मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.